सरपंच मेंबर आलो ताका सांगलेले उदकाची बाबा आमकां कितकी प्रॉब्लेम जाता। आता 4-5 वर्सां जाली उदक सारखे प्रॉब्लेम जाता। बाबा तो कितें सांगता तुमी आमदारांकडे वचा। हांव म्हणलें तूं कित्याक काय तुवें म्हणून मातशें हें घेवंक जाय। आमी तोणे मागीर म्हाका येलो आमी गेले 5-6 जाण ते जेईक आनी ते हेंका बी हें केल्ले। थोडे दीस धाडटाले 2 दीस मेवताले उदीक मागीर सारकें बंद जातालें। मागीर तेंच्यांनी टेम्पो धाडलो। टेम्पो म्हटल्यार तो 8 दिसांनी एकदां दिताले। आमी चिंतले बाबा हांव चिंतलें आतां आमी बांय मारपाचें आमीच भाव मारपाचे सगळे 4-4 जाण। मागीर हांवें चिंतलें म्हाका भाव कितें मेळलो अरे चिंत अरे सगल्यांक हेल्प करता आनी म्हटलें अरे हांवें फोन मारलो तेणें कोण कांय विचारूं तेणें फोन घेतलो आनी आपूण येता म्हणलो डायरेक्ट येयलो घरा कडेन। बांय मारूं जो तूं दितलो शेजाऱ्यांक बी उदक दितलो। हांवें म्हटलें शेजाऱ्यांक सगळें उदक हांव कोणाक हें दिवपा ना उदकाक लागून हें करूं कोणूय व्हरों उदीक। सो ते उदकाचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपाक आमी जिताचो आदार घेतलो आनी जितान कांयच हें करिनासतना कितेंच उलयनासतना तेणें वय म्हणलें आनी तेणें म्हणलेलें उतर करून दाखयलें आनी ही बांय मारून दिली आमकां। सो आमी आमच्या फॅमिलीच्या शेजाऱ्याच्या आनी गांवच्या नांवान तुका काळजांसान देव बरें करूं म्हणटात। आनी तशेंच तेणें एका उतराक लागून तेणें आमकां हे उदक फावो केलें कांयच आमी डिस्कस करिनासतना तेचो खूब आमकां मायमोग आसतलो आनी सदांच तेचेर आमी खालती आसतलो।